How do you become a saint? Do you have to be a priest or nun? False. Everyone in the church is called to holiness. Often canonized saints are priests or members of religious communities, but more and more lay people are being proclaimed saints, even some married couples. This trend increased after the Second Vatican Council. Can you become a saint by popular acclamation? False. Up until the mid-1500s, saints were proclaimed by popular acclamation. Today, the process is based on careful investigations by theologians, historians, and doctors. In any case, a widespread fame of holiness among the faithful is necessary. Without it, a cause of canonization cannot be initiated. Is a miracle needed? True. Church law requires one miracle after the death of the candidate for sainthood in order to be beatified, and one miracle after beatification to be canonized as a saint. Miracles are verified by a commission of doctors who are specialists in the area, both believers and non-believers. An exception to the law can be made, declaring someone a saint by equipollent canonization without requiring the recognition of a miracle. Does the devil's advocate still exist? False. The so-called devil's advocate was abolished in 1983 by John Paul II to simplify the process of canonization. In the past, the devil's advocate prepared objections to the candidate's sanctity with the goal of verifying the solidity of the arguments in favor or to identify their weaknesses. This role was taken over by the promoter of the faith with a much more nuanced role. Do you have to be beatified first? True. Beatification is the intermediate step towards canonization. If the candidate is declared a martyr, he or she is immediately declared blessed. Otherwise, a miracle must be recognized, attributed to his or her intercession. In any case, a miracle is required after beatification for someone to be canonized a saint. L'albero di Natale. Le luci saranno accese dal dottor Ivan Rebernik, che prego di avvicinarsi, già ambasciatore della Slovenia presso la Santa Sede, accompagnato, li vedete, dai nipotini Adele, Sofia e Ivan, e da Ludovica Falec, che è la nipote del primo ambasciatore sloveno presso la Santa Sede. C'è una curiosità, perché Ludovica accese già un albero di Natale nel 1996. La Slovenia donò un albero a San Giovanni Paolo II perché proprio nella primavera del 96 San Giovanni Paolo II visitò il paese sloveno. E allora, sulle note di Stillnacht, accendiamo l'albero di Piazza San Pietro del Natale 2020.
संकोष्टानी सुद्धा तुका उसक्या कोतीन सुद्धा तुका उशाल बोळान सुद्धा तुका सगळेच कडेन सुद्धा तुका दिसा फातोड उदेताना काळजांतले उदकार सोडटा आयच्या दिसाचे सोर्गुसो तुका दुनियाते भेटयता संकोष्टानी सुद्धा तुका उसक्या कोतीन सुद्धा तुका उशाल बोडान सुद्धा तुका सगळेच कडेन सुद्धा तुका सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता चुपून गेल्ल्या रॉकी कुलासो हाच्या ओतम्या पासत ताच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून तशेंच दुसऱ्या दिसा चुपून गेल्ल्या जुआंव जोकी फेर्नांडीस आनी सांताना फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जेनिसिया नोरोना मातायस कुलासो आनी फिलिपिना फेर्नांडीस तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचेय पासत मागुया आमची जण एकल्याची हेर सगळीं मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितच्या भाव भयणीनो देव सगळ्या दुर्बळांचो मोग करता आनी खेरीत भाशेन दुर्बळ जे कोण आसात ते देवाचो संदेश आयकूंक आनी तो मानून घेवंक फुडें सरतात आमी आमकां मेळ्ळलो संदेश मानून घेतला काय देवाचो मोग देवाची कृपा जी आमकां दिसाच्या दिसाक मेळटा ती आमी घेतल्या काय थोडे पावटी वो जायते पावटी आमी बेसार माय केल्या वो कान भेरे केल्यात काळीज निबर केला असले सगळे आमचे चुकीचें देवा लागीं हे मिसाची सुरवातेक बोगसणे मागुया हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनाची तोंडपणां विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध ह्या बसत बागेवन सदांच सांतवार मरी सगळ्या दुर्दाक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता चोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुता वरवीं तुवें आमकां नवी रचना केल्या काकलुतीन तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आतां आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं सर्व आमच्या आदल्या खोटेपणांतलीं आमकां नितळ कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना आमेन सोफानिया प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप कोलपतोल्या बोस्टवलोल्या जुलूम दितोल्या शाराक कोनिश्टाय येता तें केन्नाच आपोवण्याक कान दिनासलें चूक दाखयल्यार मानून घेनासलें सर्वेस्पराचेर ताणें केन्नाच विस्वास ठेवूंक ना आपल्या देवा सोरशीं तें केन्नाच लागीं सोरूंक ना
होय, सगल्यांनी सर्वेस्पराच्या नांवाक उलो मारच्याक आनी एकाच जुवां काल ताची सेवा करच्याक हांव पोरजांक नितोळ ओंट दितलो. इथिओपियेच्या नदीच्या कांठा फुड्यान म्हजे पोरचेक म्हाका देणी हाडटले. तो दीस पावतोच म्हजेर आड केल्ल्या वायट करण्याची लॉज तुका भोगची ना, कित्याक तुजे मदल्यान गर्विश्ट हांव काडून उडयतलों आनी म्हजे पवित्र पर्वतार तूं गर्वान चलची नाय. तुजे मदें हांव दवरतलों एक ल्हानवीक आनी खालती पोरजां, आनी इस्रायलांत उरल्यांत तीं सर्वेस्पराच्या नांवाचेर विस्वास दवरतलीं. तूं तीं कांय वायट करची नात, फोटी मारची नात, तांच्या तोंडांतली लोबाडी जीब मेळची ना. कोणाचीच भिरांत नासतना तीं चोरवाक वेतलीं आनी विसव घेतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणुया. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिन वाजतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. जबाब. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक फाट वळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जबाब. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जाचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे चडशीं सर्वेस्पर आसाच. जाचें मन कोंतवलां वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात दवरता. आपल्या सेवकांच्या आत्म्याक सर्वेस्पर तारण दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच कास्त लावचो ना. जबाब. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. ह्या सोम्या काळो करिनाका. तुजे पोरजेचीं पातकां बोगोस. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सगळ्या. मुखेल यादनिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक 2 पूत आसले. ताणें पयल्या चडशीं येवन म्हणलें, पुता, वच आनी म्हज्या दाकांच्या मोळ्यान आज वावर कर. पुतान म्हणलें, ना, वेचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें
आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सर्शी वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परती पाडून म्हळें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खुशी केली? ताणें म्हळें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दंड वसूलदार आनी नायकिणी तुमचे आदी स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक जुआंव नितीची वाट शिकोवंक तुमचेशी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना. पूण दंड वसूलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सोत मानलो. तें पळोवन तरी ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यंत बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वगणे तुका क्रिस्त. दोन तरेचे मनीस. एके वाटेन जे कोण सरळ नीट वाट चलतात, दुसरे वाटेन जे कोण वांकड्यो तिकड्यो वाटो चलतात. आयच्या शुभ वर्तमानान आमचे मुखार असले दोन मनीस आसात. दोग पूत, दोगूय जाण एकाच बापायचे. एकल्यान जबाब दिलो बापायच्या उल्याक, ना वेचो ना. पळोवपाक दिसता हो पूत बापायक एके भाशेन किकोंत करता, बापायक ओकमान करता. दुसरो पूत आसा तो काय बरो. ताणें म्हणलें, वेता सायबा, फालती कसो दिसता. पूण भाव भयणीनो, आमी कोंकणींतल्यान म्हणटा तशें दिसता तशें नासता, देखून जग फसता. आनी हेच घडये आमकां घडटा जेन्ना आमी ह्या संवसारा कडेन पळयता, आमी जेन्ना मनशां कडेन पळयता, आमी जेन्ना आयकता दुसऱ्यांचे, भोव करून जीं कोण आश्वासनां करतात, आमी अशें करतले, तशें करतले, हें करचें ना, तें करचें ना, हें जायते फावटी आमकां आयकूंक मेळटा वेगवेगळ्या मनशां कडल्यान. जीं कोण आमचींच मनशां आसात तांचे कडल्यान आयकूंक मेळटा, जे कोण आमचे वडील आसात तांचे कडल्यान आयकूंक मेळटा. पूण निमणी वस्त कितें करतात? कन्क्लुजन कितें? जे भाशेन हो पयलो पूत जाणें बापायक ओकमान केलोसो दिसलो, ताणें आपलें मन बदल्लें आनी वेचो ना म्हणलेलो त्या शेतांत काम करूंक ताणें आपलें मन बदलून तो गेलो. जाल्यार दुसरे वाटेन जो वेता म्हणलेलो, बरो दिसलेलो, पांय पासून घडये खुशाल जाल्लो, कित्याक ह्या पुतान वय म्हणलें म्हूण, पूण ताणें उरफाटें केलें, वचूंकूच ना. हेच भाशेन आमचें जण एकल्याचें जिवीत भाव भयणीनो आयज आमी पळयत जाल्यार आमी देवाक कसलीं आश्वासनां दिता, आमच्या जिविता विशीं आमी कितें करता. आमी बरें जिवीत जिवंक जायते फावटी निचेव करता, पूण पडटा हांव खाला. पडत जाल्यार व्हडलेशें अजाप न्हय, पूण पडल्या उपरांत उठप एकदम गरजेचें. आनी कोण उठूंक पावता? जे कोण देवाचें उतर आयकतात ते उठूंक पावतात. आनी जे कोण देवाचें उतर आयकनात, जे कोण आपल्याच्याच वाद्याचे जाल्यात वा आपणाचेरूच धरून आसात, ते पडटात सकयल. हेच्या पयल्या वाचपान हें आमी आयकता सोफोनियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत. जे कोण दुर्बळ आसात, जे कोण ल्हान आसात, ते देवाचें उतर आयकतात, पूण जे कोण गरवी आसात ते देवाचें उतर आयकनात, ते गर्वान भरलेले आसात. आनी ह्या गर्वान ते पयले वयर 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 चडटले आनी मागीर सारकेच खाला पडटले. पूण जे कोण खालती आसात, सगळे वेळार ते देवाचें आयकूंक तयार आसात. आपणाचे व्हडविकेचेर न्हय, पूण खालतीकायेन जे येतात ते ल्हवू ल्हवू वयर चडटले. आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया, ही खालतीकाय आमी आमच्या जिवितान घेवंक, हें उक्तेपण आमी आमच्या जिवितान घेवंक. जें कितें सारकें ना आमच्या जिवितान तें थाऱ्यार घालूंक आनी हे भाशेन जेजूच्या येण्याची तयारी चडवंडराक आमच्या जिवितान, आमच्या घराब्यांत आनी आमच्या ह्या समाजान घेवंक आमी फावो ती तयारी करूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागून घेवया.
आनी कुडो समोर पिता आमची मना समोर उया आदी कुडो तयार करता आरसा आमची तयार करूया यादी ताका रोस पेटोयता आमी आमची चीड पेटोया क्रिस्तानो गोतो कोण दिता बियोक आमी आयदी सया सुर्गी जेवण तयार जाले भुगतान मारूंक लागीं सरया क्रिस्तानो गोत पिवण जातले आमच्या आत्म्याक दादोस करुया म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिनी आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. दोळ बापा, खालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उंचर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटभर घोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो घालता आनी हे गाल जितले पियेता तितले फावटी
तुझे मरण दुर्गुत्या. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. खालती जाव, देव वयर काडटलो. ल्हान जाव, देव जायत्या आशिर्वादान भरतलो. होच बरवसो घेवन आमचें जिवीत दिसाच्या दिसाक आमी नवसरूंक आमकां कृपा मागुया आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातळ बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावात्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली, आमची गागलत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली, आमची गागलत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक उम्या खातीर पांगणे मोगाळाची सू तुंबो पवित्र संस्कार हाजीर आसाय हांव सोक मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. ही घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शोकना म्हणटा. आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हणून समज. हांव तुका विंगयता आनी आखोच तुका एकवटता. तुजे गोडसूं केदींच वेगळो म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमची मोल्याक
आपल्या येण्याक उतरेकून रावतल्यांक प्रमाणीक म्हूण सुबेदार प्रमाणीकपणाचो मुकुट दितलो. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. तारखाय बेगीन बेगीन मोळवावेली उतरुशी. तारखाय बेगीन बेगीन मोळवावेली उतरुशी. काळका तुमी काढूंक आमकां उसवाडा तूं हाडूंक आमकां. आमची पातकां उतरून आजोड सासणीक जिणेक दाखोवंक बोलतो. तारखाय बेगीन बेगीन मोळवावेली उतरुशी. तारखाय बेगीन बेगीन मोळवावेली उतरुशी. ऑस्ट्रेलियाचो हाबरी बाप गोंया येतलो. आमकां सगळ्यांक दुयेंत करून उडयतलो. ऑस्ट्रेलियाचो हाबरी बाप गोंया येतलो. आमकां सगळ्यांक दुयेंत करून उडयतलो. नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका. गोडशाचो धुल्लो खावन मरूंक नाका. नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका. गोडशाचो धुल्लो खावन मरूंक नाका. वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो. डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो. वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो. डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो. नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका. गोडशाचो धुल्लो खावन मरूंक नाका. नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका. गोडशाचो धुल्लो खावन मरूंक नाका. ऑस्ट्रेलियाचो हाबरी बाप गोंया येतलो. आमकां सगळ्यांक दुयेंत करून उडयतलो. वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो. डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो. धाडाय रे ईमेल धाडाय रे. बिजोड कित्याक जाताय रे ईमेल धाडाय रे.